सगळे गोंयकारांनी पळयलां आसतलें आजगांवान पयलींच्या दिसांनी एक डेमोलिशन करपाक ट्राय केलें दिल्ली बिल्डरांनी आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयभरान कितलेशे हे दिल्लीकार येयल्ले आसा आनी दिल्लीकारांनी गोंय कशें काबार केलां आनी स्पेशली बार्देस तालुक्यान असो धबधबो पडलेलो आसा की प्रत्यक्षात हेज्या पयलीं वचून आमी कितलेशे हायलायट केले। हेज्या पयलीं आमी कांदोळे, आरपोरा, आजगांव, बाकीचे जे एरिया आसा शिवोले अशे कितलेशे एरियांनी आमी हायलायट केल्ले आसा आनी अशे जे आयज दिल्लीकारांनी धबधबो दवरिल्लो आसा आनी हेजो कारणीभूत म्हणटा तो सरकार आसा। सरकार आयज गोंयकारांक मात बसून पळयना। गोंयकार आयज तुमी पळयता आसतले ती अगरबट फॅमिली जी आसा तांकां आयज दिल्लीकारान परचेस केला म्हणून सांगता आनी डायरेक्ट येवन तुमी डॅमेज करता, कांय नोटीस ना, कांय ना म्हणल्यार अशी लँड ग्रॅबिंगाची जी घटना आसा ह्यो घटना चालूच आसा आनी हेजेर जो लॉ एंड ऑर्डर आसा आमचो लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेल जाल्लो आसा। पुलीस आपणाक जाय ते करता, बाकीचो सिस्टम आसा तो आपणाक जाय तशें करता आनी अशे कितलेशे मॅटर आसा आमच्या फुड्यान पासून कितलेशे मॅटर येयल्ले आसा, डॉक्युमेंट्स येयल्ले आसा आनी हेजो पुरावो आमी विधानसभेन वचून काडटले। पण सीएमान हेजेर दखल घेवपाक जाय, सीएमान हेजेर जाता तितले एक्शन प्लॅन जाता तितलो फास्ट करपाक जाय। कारण आयज गोंयकारांक सारकी रावपाक घर ना आनी आसा ती घरांय तुमी मोडून उडोवंक सोदता, घरांय काबार करपाक सोदता आनी तेजेर एक्शन म्हणटा तो कांय जायना। म्हटल्यार अरेस्ट करतले, मागीर तांकां सोडटले, परत तेंचेर येतले, मागीर कोर्टान वचून म्हणटले आनी कोर्टान आयज गोंयकारांक नाचचें पडटा, धांवचें पडटा। आमचे कडेन असली मॅटरां आसा ती मॅटरांनी ऑलरेडी जागे हडपलेले आसा, दिल्लीकारांनी जागे हडपलेले आसा, ते थंयच रावता पण दिल्लीकारांनी तो जागो आसा तो आपणाच्या नांवार केल्लो आसा आनी आयज ते बाबडे कोर्टान वयता, कोर्टान धांवता। सो अशेंच समज कोर्टान आमी वचत रावले जाल्यार गोंयकार उरतले थंय आनी गोंयकार सोंपतले। आनी तुमी पळयता आसतले लँड जाग्याची जी रेट आसा ही भायल्यांनी कशी वाडयल्ली आसा। आयज प्रत्येक गोंयकारांक त्रास जाता, इल्लोसो स्क्वेअर मिटर वचून जावंक घेतलो जाल्यार आयज ती कापस्तात गोंयकारा कडेन आनी हे सातत्यान आमी सांगीत आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक वेळा हे सांगताले आनी हेच्या फुडें हेच्याकून वायट जातलें। आयज आमकां पॉलिसीज आमच्यो लॉ जो आसा, लॉ एंड ऑर्डर आसा ही सारकी जावपाक जाय। खंयचोय सरकार येयलो सरकारान ते इम्प्लिमेंटेशन सारकें करपाक जाय आनी खंय ना खंय गोंयकारांक राखपाक जाय आनी गोंयकाराचें अस्तित्व उरपाक जाय। अशें समज जालें जाल्यार गोंयकार उरपाचें ना। आनी आजगांव तुमी पळयला आसतलें, आजगांव एक हब जाला दिल्लीकारांचो आनी ह्या हबान एक देड लाख पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्ल्या। म्हळ्यार ही रेट कशी आयज इम्प्लिमेंटेशन आनी हेका लागून खंय ना खंय कायदो जावपाक जायलो की इतलो प्रायस जो आसा वाडलेलो आसा आनी हेका लागून प्रेशर वाडलेलो आसा आनी तेकाच लागून जे आमचे गोंयकार बाबडे बारीक समाजाचे गोंयकार आसा हेका खंय ना खंय डिस्बर्स करपाक थंयच्यान काडपाचे हो षडयंत्र हो दिल्लीकारांनी दवरिल्लो आसा। सीएमान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय, कोणूय हितून इन्वॉल्व आसा तांकां भितर उडोवपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय। अशे कितलेशे मॅटर्स आसा, कितल्योशो केसी आसा हितूनय लक्ष घालपाक जाय। SIT बसयली म्हणून जायना, मात तेजेर एक्शन प्लॅन हो फास्ट ट्रॅकार हाडपाक जाय। सो आमी सीएमा कडेन डिमांड करता आनी बाकीचे ऑथॉरिटीजां कडेन डिमांड करता आनी कोणी करीना जाल्यार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आनी बाकीचे आमचे वांगडी फाल्यां हेजेर रस्त्यार येवपाक फाटीं सरपाचें ना। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी हेज्या पयलूय ह्या जे लँड ग्रॅबिंगाचेर आमी परत आवाज उठयल्लो आसा। हालींच तुमी पळयला आसतलो कांदोळे गांवांत कितल्योसो जागो जो आसा तो लँड ग्रॅब केल्लो आनी थंय आयज बस्ती जाल्ली आसा, कितलीशी कन्स्ट्रक्शन जाल्ली पण आजून पर्यंत सरकारान तेजेर एक्शन घेवना। आमी ऑलरेडी सगळे डिपार्टमेंटांनी कंप्लेनी घातलेल्यो आसा, कोर्टान मॅटर पावल्ले आसा, पण अश्यो कितल्योश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा। कोण गोंयच्यान भायर गेलो जाल्यार हांगा जाय तशें लँड जो आसा तो खाता आनी हेका जबाबदार गव्हर्मेंट सर्वंट, कितलेशे गव्हर्मेंट सर्वंट आयज भितुल्ल्यान इन्वॉल्व जाता, आपूण थोडेशे पयशे घेता आनी ते लोकांचे जागे आसा ते काबार करता। तशेंच पुलीस ऑफिसर्स खंय ना खंय भितुल्ल्यान इन्वॉल्व आसा म्हणून हे जावपाक शकता आनी आमचे जे मिनिस्टर आसा जावं सीएम हेंच्यांनी खंय ना खंय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। कारण हे समज जालें जाल्यार फुडें गोंयकार आपणाची मान वयर काडपाक शकचे ना।